म्हापशें मतदारसंघात गोवा सुरक्षा मंचाची कार्यकर्ता मेळावो शेनवारा म्हापशा जालो. फुडल्या 5 वर्सांत गोवा सुरक्षा मंचाची सत्ता गोंयाचेर आसतली आनी ताचे खातीर आमकां खूब वावर करपाक जाय. आतांचें राजकारण हो एक धंदो जाला. राजकारणी पयशे वाडटात ते कित्या खातीर हाचो विचार करपाची गरज आसा, अशें वेलिंगकारान कार्यकर्त्यांक सांगलें. म्हजो पक्षप्रवेश ज्या वेळाचेर जालो त्या वेळाचेर ती वल्गना करूंक ना, मद मारणारी वर्गना न्हय ती. 5 वर्सांनी म्हणजे ह्या हातूंतल्यान ही सेमी फायनल आमची. आजूय हांव सांगता, ही आमची सेमी फायनल. आमचे काही आमदार विधानसभेन वचपाकूच जाय ह्या वेळाचेर. आनी फुडलें इलेक्शन जें 5 वर्सांनी जें येतलें तातूंत आमची सत्ता आसपाक जाय. सत्ता हें साधन साध्य न्हय आमचें. इट इज नॉट अवर टार्गेट. आमचें एम्बिशन कितें, येन केन प्रकारेण सत्ता निर्माण करप. जाल्यार मागीर आमी आतां जशें गव्हर्मेंट मदलें तसलें जावंक जाय आशिल्लें. 2 किंवा 3 निवडून आयले पुरो, चड येवंक जायना, मागीर ते कंट्रोलान उरचें ना. मागीर बीजेपीचें गव्हर्मेंट आसूं किंवा काँग्रेसचें गव्हर्मेंट आसूं, तडजोड करपाची निर्लज्ज. विचार मुळांत खंय आसा? वैचारीक अधिश्ठान आसा, दाखय पळोवया काडून. त्यामुळे हांगा वैचारीक अधिश्ठान आशिल्ली पक्ष जो आसा तो हातूंतल्यान येवपाक जाय राजकारणांत. तांणी पयशे खंयच्यान हाडले हाजी तरी चवकशी करपाक जाय. आज इन्व्हेस्टमेंट जाला, धंदो जाला राजकारण हो. एखाद्या मनशाक 4 पयशे जर जमले ताजे कडेन जाल्यार तो ठरयता आतां राजकारणान येवपाचें. कित्याक पयशे 16,000 पट सुद्दां वाडूंक शकतात. केंद्रीय नेत्या पैकी क्रमांक 2चो नेतो केंद्रांतलो, ताज्या पुताची संपत्ती नोटाबंदी जाल्या नंतर 3 वर्सांक 16,000 पटींनी वाडली. विश्वास बसतलो काय कोणाचो म्हणून? आमच्या हाज्या पैकी 3 वर्सां आमी आतां नोकरी करता. आमचो घोव नोकरी करता, बायल नोकरी करता, भुरगे नोकरी करता. 16,000 पटींनी वाडटा संपत्ती, इस्टेट. गरिबाचो भुरगो निवडणुकीक रावंक शकना. इन्व्हेस्टमेंट जाला कित्याक जाणा? हांव पयशेकार, हांव आतां लोकसेवा करपाक सोदतां म्हणून तो आतां इन्वेस्ट करता. मागीर पयलीं डिक्लेअर करिना, तो वाट पळयता. ह्या पक्षाचें तिकीट मेळटलें काय त्या पक्षाचें तिकीट मेळटलें, ताका विचाराशी देणें घेणें कांयच ना. खंयच्या पक्षांत उबो रावल्या निवडून येतलो, विचाराशी संबंद ना, आचाराशी संबंद ना. दुर्दैव जाला राजकारणाचो रास जो जालो तो ह्या पद्दतीन. अनैतिकता जाली ह्या पद्दतीन. आनी धंदो जेन्ना मनीस करता तेन्ना लॉस करपा खातीर धंदो करता. म्हजे कडेन इमानान जोडलेले 4 पयशे आसा. ते पयशे हांव खंय तरी गुंतयता. ते कितें दिवाळें काडपा खातीर गुंतयता. हांव आशा दवरता ताजें 10 पट करतलो म्हणून आशा दवरता. दिनदयाळ उपाध्यायाचें चरित्र जें आसा तातूंत दिनदयाळ उपाध्याय हांचो बापूय बीजेपीचो, ताणें सांगलां हे जर भ्रश्ट जर जाले, अनैतीक जर जाले, वागूंक लागले, तांकां सोंपयतलो म्हणून आनी नवो पक्ष उबो करतलो. पत्रकारांनी विचारलो, नवो पक्षूय तसोच जर जालो तोय सोंपयतलो आनी मागीर तिसरो पक्ष करपा खातीर तुमचें आयुश्य आतां कितलें उरलां? अरे आयुश्याची कित्याक पर्वा करता? फुडली पिढी आसा मरे. गेले हजारो वर्सां आमची परंपरा जी आसा ती नरकासुरांक टिकूंक दिना, कंसांक टिकूंक दिना, रावणाक टिकूंक दिना. देव सुद्दां जन्म घेता 10 हांगा. असुरांचो संहार करपाक जाय आनी असुर नव्या नव्या रुपान प्रकट जातात. हे राजकीय असुर जे आसा ह्या सगळ्यांचो सज्जनांनी कृष्ण शक्तीन, राम शक्तीन पराभव करचो पडटलो निवडणुकीन. आमी नकळो कितलो वेळ लागतलो तो. सत्ते खातीर कितेंय तडजोड करपाचें आमी मताचें ना. आमी विरोधी पक्षान बसतले. फुडल्यो पिढी अश्यो परवडना. आमचें बरें आसा. आमची भुरगीं जीं आसा, फुडली तरूण पिढी जी आसा, तांच्या वाट्याक नीच राजकारण येवचें ना हाची खात्री घेवपाक जाय आमी. गोंयकारांनी फटोवपी पक्षाक मुळासकट हुपटून उडोवपाची गरज आसा, अशें वेलिंगकार उलयलो. ही तडजोड जर जावंक जर नाशिल्ली जाल्यार आमकां आनी खंयच्या राजकीय पक्षाची गरज नाशिल्ली. गोंयची प्रतिमा जी कितें आसा त्या प्रतिमेक जर बांदील रावलो एखादो राजकीय पक्ष, तोच राजकीय पक्ष शिल्लक उरपाक जाय. गोंयची जी सोज्वळ प्रतिमा आसा, सांस्कृतीक प्रतिमा आसा, ताज्याशी प्रतारणा करणारो एकूय राजकीय पक्ष, कित्याक ताचो जिवनाचेर प्रभाव पडटा म्हणून,
लोकजिवनाचेर प्रभाव पडटा, वातावरण प्रदूशीत करता तो, त्यामुळे उरपाक जायना सॅम्पलाक सुद्दां, अशी आमची धारणा आसा. ही लोकांची धारणा सर्वसामान्य. लोकांक फटयणारो पक्ष नाका, लोकांक संस्कृती द्रोही पक्ष नाका, लोकांक मातृभाषा द्रोही पक्ष नाका, लोकांक लोकांच्यो आकांक्षा ज्यो आसा. हांगा गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर आनंद कित्याक साजरो केलो आमी? पोर्तुगीजां कडल्यान आमी मुक्त जाले, आमी बरे आशिल्ले मरे, खावंक जेवंक बी वेवस्थीत सगळें मेळटालें, सोन्याच्या पिंजऱ्यान आशिल्ले. मुक्त वातावरण कित्याक जाय जालें आमकां? ताचें कारण स्वातंत्र्य मूल्य आसता. ते स्वातंत्र्य मूल्य जपणारो राजकीय पक्ष जाय आमचे. भाड्याक पडणारो राजकीय पक्ष नाका. निर्लज्ज तडजोडी करणारो, स्वार्था खातीर कुछ बी कितेंय करतलो स्वार्था खातीर, असलो राजकीय पक्ष आसना. दुर्दैवान अशें जाता की राजकारण्याचे फोटो पयल्या पानाचेर छापले वतात. ते आदर्श नसतात, पण दुर्दैवान आदर्श दिसूंक लागतात लोकांक. हे आदर्श म्हणजे तांचे तोंडां थोबडां तांची सदांच दिश्टी पडटा न्ही पेपराचेर. त्यामुळे हे आमचे नटयो जशे आदर्श आमचे, तशे राजकारणांतले लोक हे आदर्श अशें दिसूंक लागता सर्वसामान्य मनशाक. पण ते आसता खरें. त्यामुळे समाजाची दिशाभूल करणारे नेतृत्व सामाजिक क्षेत्रांत, सांस्कृतिक क्षेत्रांत, शैक्षणिक क्षेत्रांत, आर्थीक क्षेत्रांत, तशेंच राजकीय क्षेत्रांत सुद्दां स्वातंत्र्यप्रिय लोकांनी, स्वाभिमानी लोकांनी दवरूंक जायनाशिल्लो, समूळ नश्ट करपाक जाय. भाजपान लोकांचो विश्वासघात केला. तांकां तांची जागा दाखोवपाची गरज आसा. भाजपा कडल्यान अपेक्षा दवरले ही एक चूक आसली अशें वेलिंगकारान सांगलें. ह्या निवडणुकीन 2012च्या निवडणुकीन सगळ्या जनतेन विश्वास दवरून तांचेर 21 जाण दिले तांकां. स्वताच्या पांयाचेर सरकार फॉर्म करात आनी तुमी जी वचनां दिल्लीं जी आसा ती वचनां आतां पूर्ण करा. तुमकां आतां कुबड्यो नाका कोणाच्यो. हाज्यो कुबड्यो घेतल्यो, विजय सरदेसायच्यो कुबड्यो घेतल्यो, सुदीनबाब ढवळीकरांच्यो कुबड्यो घेतल्यो, मोगो पक्षाच्यो, ह्यो असल्यो कुबड्यो नाका. तुमी स्वतंत्रपणे राज्यकारभार करा म्हणून इतलो विश्वास जनतेन दवरलो. प्रतिमा जी आमची आसा ही बरी करतले अशें दिसलें आमकां. आमच्यो खूब आशा आशिल्ल्यो भारतीय जनता पार्टी कडेन. कित्याक गेल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंट जें आशिल्लें भ्रश्ट, संस्कृती भ्रश्ट, नीती भ्रश्ट, विचार भ्रश्ट, त्या काँग्रेसाक काबार जेन्ना केले जाल्यार सगळ्यांनी निश्वास सोडलो. जावं आतां भारतीय जनता पार्टी आयली अधिकाराचेर, अपेक्षा दवरप आमी चूक केली. आमच्या लक्षांत आयलें आमी चूक केली म्हणून अपेक्षा दवरप ताचे कडेन. मनशा कडेन द्वेश भावना ना, पण ज्याच्या खातीर तांकां सगळ्यांक निवडून दिल्ले हें करपा खातीर तें जर केलें ना जाल्यार निरुपयोगी, ताचो कांय उपयोग ना. ह्या लोकांनी जे यू टर्न्स मारले ताज्या नंतर आतां पर्यंत 17 परत माथेरें गेलें तांचें. आणि रक्षा मंत्रीची प्रतिमा सुद्धा, उज्ज्वल प्रतिमा सो कॉल्ड, सुद्धा तांच्या उपयोगी पडली ना. हांगा ती प्रतिमा उपयोगी पडले जाल्यार 28 येवंक जाय आशिल्ले, 26 येवंक जाय आशिल्ले. ती प्रतिमा बरबाद जाली कित्याक माथेरें गेलें हांच्यांनी गोंयचें. 21 संख्ये वयल्यान रक्षा मंत्री हांचो आसतना सुद्धा 13चेर आयली संख्या. त्या 13चेर आयली, तातूंतल्यान एक मनीस किंवा 2 मनीस जर सोडले जाल्यार 11 मनशांचे भारतीय जनता पार्टीच्या विचारांशी, आचारांशी, तत्वज्ञानाशी कांयच देणें घेणें ना. भाडोत्री कोणें तरी दिले राजकारणां करपा खातीर म्हणून तांकां दवरले. केडर न्हय, केडरांतल्यान कार्यकर्तो आयलो सामान्य, ताका तिकीट दिली आनी ताका दवरलो अशें करूंक ना. नीच राजकारणां केली गेली आनी केडर न्हय, तितल्याचेर तें थांबलें ना. आतां ताजी इतिश्री जी आसा ती आतां सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे काँग्रेसचे म्हणून निवडून आयले म्हणून तांकां. त्या लोकांनी प्रतारणा केली आनी हाणें भाड्याक घेतल्या तांकां. खंय उरल्या नितिमत्ता आनी कितें? आतां जें कितें आसा ताका भारतीय जनता पार्टी कोण म्हणटलो तें खंयच्याय कार्यकर्त्यांनी सांगचें.
ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून सत्तेर आसा ती, हे आमचें सरकार म्हणून सांगचें ताणें छातीर हात मारून. भाजपान गोंयकारांक प्रत्येक गजालीन फटयला. प्रादेशीक आराखडो, मातृभाशा, रोजगार, कॅसिनो, मीन खणी, उदक, म्हादय विशयाचेर सुद्दां. मयेकारांक सनद दिल्या ती न्यायालयान मान्य जावची ना अशें वेलिंगकारान भाजपान लोकां कडेन केल्ली आश्वासनां याद करून दिली. मये प्रश्न आसा इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो. लोकांक सनदी दिवपाची नाटकां केली. गोवा मुक्त जालो, पण पोर्तुगीजांच्या तावडींतल्यान मये गांव मुक्त जावंक ना. पोर्तुगीजांचो एक वारसदार तो थंय आसा, ताजी तो जमनी सरकारान ते इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी अशें म्हणलां ताका. आनी त्या मनशाक इतलीं वर्सां जर रावता पिढ्यान पिढ्या थंय आनी आपलें घर बांदतलो, वाडयतलो जाल्यार ताका वाडोवंक मेळना. ताज्या मालकीची जमीन ना. कितलीं वर्सां जालीं रे गोवा मुक्त जावन. तांकां फटयले केलो सगळो कायदो बिदो हें करून. आतां तुमचे तांकां त्यो सनदी कोर्टान टिकच्यो ना. ज्यो कितें 5-7 जाणांक सनदी दिल्यो, नाटकां केलीं जीं स्टेजीर हाडून, अरे तुमी लोकांक फटोवं नाकात रे, तांची कामां करूं नाकात रे, पण फटोवं नाकात तांकां. फटिंगपणां ही नीच आसता. प्रादेशीक आराखडो जो आसा तो आराखडो गोंयच्यो सगळ्यो जमनी आपले तुंबड्यो भरपा खातीर विकत दिवपा खातीर सुरू केला तांच्यांनी. आराखड्याचें नवीन हें करता, नूतनीकरण करता आनी कितें करता हें जालें. एका वेळाचेर आराखड्या खातीर एका मंत्र्याक सकयल देंवयल्लो. आराखडो नवीन करता म्हणून कांय ना, पॅच वर्क सुद्दां केलो ना. आनी तो आराखडो रस्त्यात आसा आतां. त्या आराखड्याच्या आधाराचेर आतां ऑर्चर्ड जमनी ज्यो आसा त्यो केस टू केस. म्हाका कळना कितें तें. म्हणजे हाजें म्हाका करपाचें जर आसा जाल्यार स्क्वेअर मिटराक पयशे ठरलेले आसा कितले म्हज्या पोटान भरचे पडटात ते. आनी जमनी कन्वर्ट करून दिले वता, हे करून दिले वता ताका. हें सर्रास चालू आसा गोंयच्या जमनीची विक्री. हेंच सांगलेलें, प्रॉमीस दिल्लें तुमी भारतीय जनता पार्टीन. मातृभाशा, म्हाजे कडेन स्मार्ट फोनाचेर मुलाखत आसा मुख्यमंत्र्याची. सरकारान आयल्या नंतर पयलें काम करतलो की इंग्लीश ग्रेंट जे प्राथमीक शाळांत दिल्या काँग्रेसान ते काडून उडयतलो. ती हें लाया कॅसेट आनी मागीरची कॅसेट लाया कितें केलें तें. अरे सांगलेलें केलें वेगळें. हे यू टर्न केलें. रोजगार 50,000 युवकांना रोजगार देणार. 3,500 रोजगार आतां आसात भितर, ते भायर सरना. आनी नाटकां करतात मेले की आतां तें जें आसा ती प्रक्रिया जोरान खंय रे प्रक्रिया. आतां निवडणुको येतल्यो मरे. तांकां खबर आसा तातूंत गुंतले म्हणून. तें निवडणूक आयल्या नंतर ते कोड ऑफ कंडक्ट लागता. कोड ऑफ कंडक्टान शिरकलो काय आतां मतां दिया, फुडें 50,000 किंवा 1,00,000 दितले ते नोकऱ्यो. ज्या लोकांनी नोकऱ्यो सुद्दां आशिल्ल्यो आमच्यो हक्क्याच्यो तरुणाच्यो त्यो सुद्दां रिलीज केल्यो ना तांच्यांनी. रोजगार खंयचे दितले रे. त्यामुळे तें केलें फसवणूक आमची. कॅझिनो, भाशण आसा मुख्यमंत्र्याचें. कॅझिनो येवपाक दिवचे ना. काँग्रेसान कॅझिनो प्रवेश दिलो. आमी येवचे ना. हम चढेंगे, हम घुसेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे असं मुलाखती दिल्ल्यो. म्हाजे कडेन आसा, व्हिडिओ आसा ताजो. आनी आयल्या नंतर एकाचे कितले कॅझिनो जाले आतां. आतां नवो एक वास्को हाडला, दुसऱ्या बोटीचेर घालून हाडला तो, आनी तो अचळय समुद्रान देंवयला थंय. हळूच तें नुस्तें कशें जो एक कॅझिनो आसा रायबंदराव उबो केल्लो पयलीं, मांडवी हातून आसा तो. तो लोकांक दिसलें आतां येवचो ना म्हणून तो, आतां तो उरलो म्हणून. एक दीस फायन मॉर्निंग तो थंय हजर. वॉकाक वचणारे लोक जे आसा आमी, तांकां तो सगळें दिसता. गर्दी कॅझिनोची. पळया वचून एकदां मांडवीचें दर्शन घेया. दिनाशिल्ले आनी कॅझिनोक विरोध करणाऱ्या लोकांनी कॅझिनो हे हातूंतल्यान हाडले. गोंयची तरूण पिढी, गोंयचेर ताजे परिणाम, युवकाचेर परिणाम, बायलांचेर परिणाम, बायलांच्या सुरक्षिततेचेर परिणाम, वेशावृत्ती ताणें ताजे उल्लेख केले रोशनान. हे जे हें आसा ताजे उपद्रव तेन्ना ते लागताले मरे. आतां तुमी सत्तेर आयल्या नंतर हें कितें केलें. म्हादयी प्रश्न आसात. कोणाक खबर नाशिल्ली
पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकारान जेन्ना हांकां सांगलां तें पाणी वळयतात म्हणून वळयलें ऑलमोस्ट कॅनल बांदून गव्हर्मेंटाक खबरूच ना आनी हांव हाडटात मेले की लोकरक्षणा खातीर आनी हाज्या खातीर कटिबद्ध आहोत म्हणून हांकां सगळ्यांक ऑफिसरांक आनी मंत्र्यांक व्हरून राजेंद्र केरकारान दाखयलां की हांवें अशें केलां पोंच्यान कॅनल काडलां उदक ऑलरेडी सोडलें म्हणून फुडें हरवळ्याचो धबधबो वतलो उदकाची दुर्भिक्ष 75% गोंयांत निर्माण जातलें तें जर उदक जर वळयलें जर गेलो ताजो लवादा कडेन तंटो हें आसतना सुद्दां तो प्रस्न कर्नाटक गव्हर्मेंटान फटोवपाक सुरवात केली आनी जेन्ना कर्नाटकचें इलेक्शन आयलें त्या वेळाचेर वयल्या पदाधिकाऱ्यांनी पार्टीच्या गोंयकारांक विकपाचें ठरयलें आनी कर्नाटकाक आश्वासन दिलें भिवू नाकात तुमी म्हाजोय प्रस्न आमी तुमकां जाय तसो सोडोवया म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्यान पत्र बरयलें की आमी अशें कितें तरी कोर्टा भायर आमी तडजोड करपाक तयार आसा म्हणून कित्याक कर्नाटकांत BJP सत्तेर येवपाक जाय म्हणून गोंयचे इंट्रस्ट विकपाची तयारी ह्या सोद्यांनी दाखयली खाणीचो प्रस्न कितें आसा 2 वर्सां कित्याक फटयल्या लोकांक आर्थीक कणो मरे हो गोंयचो ते आर्थीक कणो मोडून उडयलो रे तुमी 3.5 लाख लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आमकां कोणाक लागना म्हूण आमकां कळना दुख्ख आनी ताजेर यातना हांव पगारी मनीस 3ऱ्या आठवड्यान पयशे सोंपताले पगाराचे आनी मागीर 4थो आठवडो कसो काडपाचो कोणा कडेन मागून म्हणजे ती लोनां फुडल्या म्हयन्यान ती लोनां फेडली काय परत आनीक एक आठवडो दुर्भिक्ष पयशांचे ही परिस्थिती पगारी लोकांची जाता बऱ्या ते आतां 2 वर्सां तुमी तांकां हें करतात मरे वाट लायल्या मरे तांची हाज्या कडेन डेलिगेशन व्हर तो सांगता ताजे कडेन डेलिगेशन व्हर हो सांगता हाजे कडेन व्हर मागीर विधेयक आणणार म्हणून एक मंत्री घोशणा करता केंद्रीय मंत्री आनी खंयच्यो घोशणा करतात अरे बाप रे आनी काल हांव दिल्लीक आशिल्लो पयर 3ऱ्या दिसाक त्या आंदोलकां बरोबर बशिल्लो हांव एक लिडर भारतीय जनता पार्टीचो केंद्रीय फिरकूंक सुद्दां ना थंय आमच्या खासदारांक कितें पत आसा तांची लायकी कितें आसा ती आमकां थंय कळ्ळी माजी पंतप्रधान देवेगौडा आयले हांव म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे सगळे नेते खासदार धरून हांगा जे लोकांक फटयतात मुख्यमंत्री जे फटयतात ते थंय कित्याक फटयतात तांकां दिल्लीक कित्याक धाडले तांकां सांगा तुमच्यान जावचें ना म्हणून तुमकां फेकून भायर मारूनी मरे तांच्यांनी 2 वर्सां पर्यायी तांकां कांयच दिलें ना कांय केलें ना फावंडेशन आसा मिनरल फावंडेशन नॉर्थ आनी सावथाक पयशे आसा तांचे कडेन ते पयशे वाटा मरे तांकां दिया मरे कितें ना कितें तरी हें दिलें मरे